बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तातही भोव बोगाळ भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती देवाचे उतर आयकूंक आनी त्याच प्रमाणे आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आमकां आपोवणी दिता. ह्या संवसारी जिणेंत आमकां कश्ट, समस्या वा पिडा आयिल्ल्या वेळार आमी विविध क्षेत्रांनी जाणट्याची मार्गदर्शन जोडूंक जायत्यो मेहनत करता. पूण देवा थावन कितें आयकूंक मेळटा म्हणून केदाळी तर्क करिना. अंतस्करण वा देवाच्या उतरा मुखांतर देव ताची खुशी आमकां उगडापण करता. तर ताचें उतर आयकून त्याच परी आमची जिणी सोलोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमच्या जिवितांत देवाची खुशी समजून त्या प्रमाणे जियोंक आमी फाटीं सरलेल्या खातीर आमी पश्चाताप पावया. आनी आतां हे मिसाचें बलिदान फोव ते परी भेटोवच्याक आमी आदरलेलीं सर पदकां आमच्या उडासाक हाडया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भोगसाणें मागून सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुसुगून हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुज्या तान उपसतात. आमची काळसां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव. तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. साम पावलून कोलस्सेगरांक बरयल्ल्या पत्रांचो आरंभ. देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्तचो धर्मदूत जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोथीन क्रिस्ताताई कोलसेंत आसात त्या भगवंत आनी विश्वासी भाव भयणींक बरोवचे. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. आमच्या सौफ मागण्यांनी तुमचे पासून देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदांच अर्घ दिता. कित्याक जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या भावार्थ विशयांत आनी सव भक्तां थंय तुमी सांबाळल्या मोगा विशयांत आमी आयकलां.
ह्या दोनांय खातीर सरकर्तांव तुमकां एक भरवोसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. नी सुवार्थेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या भरवशा विशयान तुमी जाणा जाल्यात. जशे अख्ख्या संवसारांत तशे तुमचे मदीं ही सुवार्ता पावून फळ दिता आनी विस्तारता. देवाचे सुवार्थेचे देणे घेवन ताची खरी वडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यात तवळतावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या सहवावराडी एफाफ्रासातावन हे तुमी शिकल्यात. आमचे तर्फेन क्रिस्तचो सेवक जावन आसलेल्या ताणें मुजे थंय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशयान म्हाका कळीत केलां. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. हांव जाल्यार देवाच्या घराक लागून वाडटा त्या जैतुनाच्या रुखा सारको देवाचे काकुळतीचेर आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुज्या ह्या उपकारांक सदांच हांव तुका दिनवस्तलो. तूं भोव कनवळो म्हणून तुज्या भक्ता मुखार परगडतलो. तुजे काकुळतीचेर सर्वेस्परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. ओड एक प्रवादी आमचे मोदे उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. सिनागोगांतलो भायर सरून जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिच्या सरशेन उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येतना ज्या कोणाचेर विविध पिडा रोगांची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताजे सरशीन हाडलीं. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी सगळ्यांक गूण केली. सबारा भितरले देव सारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन केले. आपूण क्रिस्त म्हणून ते जाणा आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतस नर मनीस नातलेले एकसुरे सुवातेर तो भायर सरून गेलो. पूण लोक ताची सदनां करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोण्ण वचनाय म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें.
हेर शहरांनी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला म्हणून. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनोगोगांनी प्रसंग करीत आसलो. दैवाचें उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तुताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आतां आयकल्ल्या त्या सुवार्थेच्या उतरां मरिफात जेजू विशयांत 3 प्रमुख संगती वा ताच्या व्यक्तित्वा विशयांत 3 प्रमुख विशय आमकां आयकूंक मेळटात. पयल्या सुवातेर जेजू एक मागण्याचो मनीस जावन आसलो. दुसऱ्यान जेजू एक क्रियाळ व्यक्ती जावन आसलो. आनी तिसऱ्यान तो एक फोकस्ड व्यक्ती, सगळें घमन दिल्लो, नाजूकायेन घमन दिल्लो व्यक्तित्व ताजें जावन आसलें, हें आमकां उगडापें जाता. आयच्या सुवार्थेंत सान लूक एक पॅटर्न, एक रीत वा आनीक चड सोंप्या रितीन सांगचें जाल्यार एक मॅथोडॉलॉजी यूज करता. पयल्या हंतार जेजू सिनागोगांतावन भायर येता, म्हणजे मागण्याच्या एका सुवातेंतावन भायर येता. ताच्या उपरांत सिमांवच्या घरा मिसांव जारी करता. सिमांवच्या सासूमांय गूण करता, थंयसर आयिल्ल्या लोकांक तो गूण करता. तिसऱ्या हंतार परत जेजू वरे विंगड सुवातेक वता आनी थंय मागण्यांत करसिता. आनी चवथो हंत परत जेजू ताच्या मिसांवाक लागता, म्हणजे सिनागोगांनी शिकोवण दिवचें मिसांव. म्हणजे जेजू पयल्या सुवातेर एक मागण्याचो मनीस जावन आसलो. मागण्या मुखांतर बापा लागीं लागशिल्लो संबंद दवरन ताणें कितें करूंक आसा, ताजें मिसांव कितें तें तो जाणाचलो आनी तें संपूर्णपणी जारी केलें. फकत ताजें मिसांव देवतान कृपा जोडोन हेरांक भलायकी दिवचें मात्र न्हय, ताजें मिसांव जावन आसलें देवाचें राज परगट करचें, म्हणजे शिकोवण दिवची. अशें आसता ताणें दोनी वावर, दोनी मिसांव बऱ्या रितीन सुफळ केलो, जारी केलो. दुसऱ्यान सोमी क्रियाळ मनीस जावन आसलो, म्हणजे ताका कितें वावर, कितें देवान दिल्लें मिसांव आसलें तें संपूर्ण रितीन ताणें जाणा जावन तें जारी केलें. आनी तिसऱ्यान जेजू ताजें ध्येय कितें, ताजो वावर कितें तें तो बरें जाणा आसले वरवीं ताज्या वावराचेर मात्र ताजें गमन आसलें. ताजो वावर सर्गींचें राज परगडचें, देवाची बरी खबर परगडची. देखून ते लोक येवन ताका विनंती करतात, आमच्या सांगाता राव म्हणून. पूण जेजूचें मिसांव फकत एका गांवाक वा थोड्या लोकांक, थोड्या जनांक सीमीत जाल्लें न्ही, बगार सगळ्यांक सीमीत जाल्लें आनी तें ताणें जारी करूंक आसलें. देखून ताजो वावर कितें आसलो तें ताणें जारी केलें. अशें सुमी मागण्याचो मनीस जावन आसलो. ताचें मिसांव कितें म्हणून संपूर्ण रितीन वळखलो आनी त्या कुशीन घमन दिल्लो मनीस तो जावन आसलो. आनी तो एक क्रियाळ व्यक्ती जावन आसलो. हांगासर हजराच्या आम्हा सुमेस्तांक एक मिसांव दिवन ह्या संवसारीक देवान रचला. हर एकल्याक आमकां आमचें मिसांव आसा. जावं पुरो आमी दिसा दीस परतो करचो तो वावर, जावं पुरो आमी आमकां आसची इतर जबाबदारी, हें सगळें आमी क्रियाळ रितीन पळोवंक आसा. आमचें गमन त्या कुशीन आमी थारावन दवरूंक आसा. वी हॅव टू बी डिटर्मिन्ड. आमचो वावर कितें आसा तें करच्यांत आमी दृढ रावोंक आसा.
आमचो दिसा दीस पडतो वावरांनी जबाबदारी मात्र न्ही, आमकां क्रिस्तांवांक अनेक व्हडती जबाबदारी, अनेक व्हडतें मिसांव आसा आनी तें जावन आसा देवाची वळख सगळ्यांक दिवची. आमी जेजून वा आतां याजकांनी वा धर्म प्रचारकांनी करच्या बरी भायर वचून पवित्र पुस्तकाची वळख हेरांक दिवचें कश्टांचें जावंक पुरो, पूण आमच्या जिविता मुखांतर सुम्याची वळख आमी हर एकल्यांक दिवंक आसा. आनी त्या पासत आमी सदां मागणे घेता, मिसां घेता, ऑनलायनांत मीस भेटयता, देवाचें उतर आमी वाचता, तें वाचल्यार मात्र पावना, तें आमच्या जिवितांत आमी रुतां करूंक आसा, तें आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक आसा. आज सांत पावल कोलेसेकारांक बरोवन तांकां तांचे खातीर देवा करगां दिता, कित्याक सांत पावलान जें मिसांव कोलोसेंत केल्लें म्हणजे जेजूची वळख तांकां दिल्ली, त्या कोलोसेच्या लोकांनी ती स्विकार केली आनी ही जावन आसा आमच्या सल्वासमाची वाट म्हणून मानून घेतलें आनी त्या उतरांचेर आनी जेजूचेर तांणी भरवोसो दवरलो. आनी सांत पावल विशेश रितीन सांगता, तुमचे थंय तें देवाचें उतर जारी जालां आनी विस्तारतें आसा. म्हणजे तेंच्या लोकांनी खंयसर वचून देवाची बरी खबर परगट केल्ली आमकां आयकूंक मेळना, पूण तांच्या जिवितांत ती रुतां करून ती परगट केली म्हणलें तें चिंतप आमी आठोवयांत. आमच्या जिवितांत सोम्यान दिल्लें मिसांव आसा, सोम्यान आमकां दिल्लो वावर आसा, तो आमी सफल रितीन करूंक आसा. हें वावर करच्यान आमी क्रियाळ जावंक आसा. आनी ह्या पासत दिसा दीस पडते मागण्याची कृपा आमकां गरज आसा. तर आज आमी आयकलां ह्या सुवार्ते मुखांतर आमी प्रेरण घेवया. आनी कशें जेजू एक मागण्याचो मनीस जावन आसलो, जेजू कशें क्रियाळ व्यक्ती जावन आसलो आनी जेजू कशें संपूर्ण गमन ताच्या मिसावाक ताणें दिल्लो, तशेंच आमी जियोवच्याक जाय अशी कृपा सोम्याचें तें बलिदान आतां भेटयत आसतना आमी मागया. आमेन. जमल्या काणिको हाडून आयल्या, मोगानास तुका दिता, स्वीकार कर म्हूण परता. तन म्हजें ओपून दिता, आत्मो म्हजो वर्पिता, जीव म्हजो समर्पिता, जीणभर तुका हरसिता. सर तुजें जावन आसतना दिवन तुका कांय मेळना, आमकांच देखून अर्पिता, शीस तुजें जावंक आशेता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावांत सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवू आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णेन आमकां फावो जावं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परांतय उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी अशें करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंताय,
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कळ तुवें रचलें, ताजेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्यांची केलीं. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखणटा तारण मेळ्ळी तुजी परसा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उनसर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नांव येता ताका जय, उनसर्गीन तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मरलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कांस, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so gut purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी यत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां, तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या संवसारान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान येतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटाय आनी सर्व आगांतांतली वाचय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसा. माय म्हाका सगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाचे शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुजे भितर रावचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुज्या मासान तो बदलोय, कालसिंतलो दकारो स्रगत जायशे केलो, उपरांतची सांग पियेवंक दिलोय. ये जेजू मोगाळा, ये जेजू दयाळा, ये कुर्बे सागोरा, धन्या भागेवंता. कडपांतां तुवें उदक पियेवंक दिलें, मन्नाचे ते काण तुवें खावंक दिलें. हजार हजार लोकांक कुंड्या मासलेन वाडले, हे सोमिया आमच्या धन्या. ए जेजू मोगाळा, ए जेजू दयाळा, ये कुर्बे सागोरा, धन्या भागेवंता. प्रार्थुया. सर्वेस्पराची व्या देवा, तुज्या उतरांच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें आमोलेक मास रगत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडू आनी ससनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक फावो. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. बसून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. नमनावकार मरिये, देवपुताचे माये, आज पडव्याचे राणे, आमचे वर्षे काये, आमची माय म्हूण दाखय, आमकां मोगान वागय, देव बिरांतीन वाडय, जेजू सरशीन पावय. मोगाळ पुत्रा सोवे, आमकां मरे आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.